सगळ्याक 92व्या आमच्या वर्धापन दिना निमतान सगळ्याक उनवणीत परबी म्हणटा। तशेंच हे उत्सवाचे आमकां सगळ्याक इतली उत्सुकताय लागलेली आसता की केन्ना येतली आमची नाटकां, केन्ना येतली आमचो उत्सव केन्ना येतलो। जाणटी म्हण नेणटी म्हण सगळे उमेदीन आसता हो उत्सव मनोवपाक। म्हणजे नाटकां आसता, आमचे डान्स आसता आनी पयसुले आमची सैरदारी आसता तिवूय येता। सगळी ह्या उत्सवा निमतान सगळी मेळटा आमकां आनी बरो वातावरण आमचो बरो प्रफुल्लीत उत्साहीत आसता। आनी दामबाबा कडेन इतलेंच मागणें आसा की अशीच सगळ्याक उमेदीन दवरची, सगळ्याच्या कृपा दृश्टी तुवें दवरूची। 92व्या वार्षिक सत्यनारायण महापूजा तसोच आमचो जो उत्सव हे उत्सवा खातीर सगळ्यांक अभिनंदन, सगळ्यांक परबी। आनी हो उत्सव मनयतना आमकां व्हड खोस जाता, कित्याक आमच्या जाणटेल्यांनी हें धरोवर उबें करून दवरलेल्यान आयज आमकां उमेद दिसता हो उत्सव फुडें व्हरपाक आनी आमची धार्मीक जी संस्कृताय आहा ही आमकां प्रगट करपाक। 11, 12, 13 हे 3 दीस कार्यक्रम चलतलो। तेजे नंतर आसतले महाशिवरात्रीचो उत्सव 18 फेब्रुवारी 2023 ह्या दिसा। आनी ही जी माची खास करून आमी आमच्या भुरग्यां खातीर, माणकुल्यां खातीर सांबाळून दवरल्या आनी हांगा सांस्कृतीक कार्यक्रम घडटलो महाशिवरात्रेच्या निमतान। आमी 1 वर्साचे गॅप घेतले मध्ये, म्हणजे काम फुडें वयतलें, बट ना तरी सुद्दां कामाक आमकां निधी अजून खूब तयार करचो आसा। आनी हे निमित्यान परत आमच्या भुरग्यांक आमी उलो मारलो की बाबा हे वेळार आमी परत सेकंड टायम सॉर्तीक या आनी भुरग्यांनी तें उतर जिखून धरलें आनी सेकंड टायम आमी आतां परत सॉर्ती घातल्यात आनी लोकां मुखार गेल्यात, बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। आनी तेजें आबेडतूल जें आसतलें, ड्रॉ जो आसतलो तो गुढीपाडव्याक 22 मार्च 2023 ह्या दिसा। तेन्ना सगळ्यांक तुमकां उलो मारता, अजून आमचे भुरगे विंगड भागांनी भोंवतात आमचे सर्ती घेवन, तुमी तुमचें योगदान दिवन तितून आमकां आदार करचो।